नमस्कार आणि येवकार तुमका प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या आयच्या विधानसभेच्या काळातल्या खाशेल्या कार्यावळीत दी ब्रेक अवर घेऊन आम्ही विधानसभेच्या या काळात सच्ची भशेन सद्दां तुमचे कडेन घेतले 4 वरांचेर आणि 4 वरांचेर आम्ही डिस्कशन करतना आदल्या दिसाक विधानसभेचे भितर जी कितें चर्चा जाल्या तातूंतलो एक महत्वाचो विषय घेऊन त्या विशयाचेर चर्चा जातली। या चर्चे भितर घडी एक आमदारी आसतले वा त्या क्षेत्रां भितर वावुरपी बाकीचेय लोक आसतले आनी तांकां घेऊन आम्ही ही चर्चा करतले। पूण आयज पहिल्याच खेपेक ही चर्चा या विधानसभेच्या 8 ऑगस्ट पर्यंत चलतल्या विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या काळातली ही पहिली चर्चा करतात आम्ही विधानसभे भितरल्याच काढली नाशिल्ल्या पूण विधानसभेत आम्ही पळयिल्ल्या विशयाचेर ते म्हणजे या खेपेक पहिलीच वेगळे तरेन विधानसभा घडल्या। फकत 9 आमदार काँग्रेसीचे आणि 21 आमदार भाजपाचे भाजपा सत्ते भितर आयल्या, भाजपाचे आमदार वाडल्यात, नवे आमदार आयल्यात, नवे मंत्री जाल्यात आणि कालपर्यंत मंत्री मुख्यमंत्री म्हणून मिरवपी सगळे लोक जे आसात ते वचून विरोधी पक्षा भितर बशिल्ले आसात। अशा वेळार सगळे बदलिल्लें चित्र जे आम्ही कितलीशाच वर्सां पळयत आयिल्लें हे चित्र बदलतकर हांगा कितें बदल घडला काय कितें आनी जे मंत्री आदले आमदार वा नवे आमदार जे मंत्री जाल्यात त्या मंत्र्याची कामगिरी कशी आसा काय मुख्यमंत्र्याचेर तांकां विसंबून रावचें पडटा ह्या सगळ्या गजालीचेर आमी चर्चा करतले। खास करून अशा एका फाटभुंयेचेर की विधानसभा सुरू जाली आनी पयलेच 2 दीस कांय कारणाक लागून आपल्या पुताचे दुयेंसाक लागून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार विधानसभे भितर नाशिल्ले। अशा वेळार जबाबदारी येवन पडली फ्रांसिस डिसोजाचेर आनी प्रत्येक मंत्र्याचेर आपापल्या प्रश्नाक आपलो गड लडोवपाची। या संदर्भातल्यान आमी चर्चा करतले आनी त्या चर्चे खातीर आमचे कडेन हांगा 2 मानेस्त आसात आनी तातले पयले मानेस्त आसात पहिल्याच खेपेक आमदार जाल्ले पूण उलोवपा भितर कोणाक फाटी उडयनात अशे सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय। नमस्कार। दुसरे आमचे कडेन आसात तशेच खडेगांत उलोवपी आनीक सद्याक खरो विरोधी पक्ष खंय आसा असो प्रश्न जेन्ना पडटा तेन्ना एक विरोधी आमदार आमकां दिसता तो अपक्ष आमदार आनी जो पयली दिसा सावन ताणें ढा करून तो सुरू केल्या ते फातोड्डेचे अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय। तुमकां दोगांयक आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार आनी सुभाष आमी तुजे कडल्यान सुरू करुया। हांव जाणा तूं आमदार पयल्या खेपे जाल्लो आसा पूण तरीकय प्रत्येक वेगळी म्हणजे कळपाक सगळ्यो गजाली माटवाबोनच्यान बसून गेल्या पुरो जाता अशें म्हणटा तशी विधानसभेची अधिवेशनाय पळयल्यात आनी केल्या आमी हाचेर चर्चाय केल्या हाचे पयलीं। ह्या खेपेक जो मंत्र्याचो सगळो ओव्हरऑल जी कितें कामगिरी आशिल्ली ती कामगिरी आनी खास करून 2 दीस मनोहर पर्रीकार नाशिल्ले तेन्ना फ्रांसिस डिसोजाचेर जबाबदारी पडली आनी प्रत्येक मंत्र्याचेर आपापली खातें आनी गड लडोवपाची परिस्थिती आयली। वॉज इट गुड ओके? हो खऱ्यांनीच आमगे एक टेस्टिंग पिरियड आशिल्लो आनी अशें केन्नाच लोक सगळे गोंयचे लोक म्हणटाले की मनोहर पर्रीकार ना जाता त्या दिसाक विधानसभेन कितें जातलें जावं भारतीय जनता पार्टीचें कितें जातलें आणि ते प्रॅक्टिकली आमकां पळोवपाक जालें तें बरोबर न्ही तांचे पुताचें हें कितें जालें पूण एखादे वेळ आमकां जे परफॉर्म करपाक जाय तो कॉन्फिडन्स आमच्या आमदारा कडेन आसा आनी जो कॉन्फिडन्स आमच्या नव्या मंत्र्यां कडेनय आसा। खुबशे फावटी ते मंत्री नवेच आयिल्ले आसात पूण तांचे भितर जो कॉन्फिडन्स आसा तो उल्लेखनीय असो आशिल्लो। तांची जे आन्सर करपाची पद्दत किंवा तांचो तांणी जो संयम आनी जे विशय हाताळिल्ले आसात ते एकदम परफेक्शना भितर आसताले आनी केन्नाच दिसलें ना की आमचो जो मुख्यमंत्री आसा जो सगळे विषय आपण एकट्यान टॅकल करपाची अशी तांची एक ख्याती आशिल्ली ताचे भायर बीजेपी भितर एक टॅलंट आसा, एक पोटेन्शियल आसा, एक कॅपॅसिटी आसा, विरोधकांक परत प्रत्युत्तर दिवपाची शक्ती आसा आणि तितके ते अभ्यासी वृत्तीन विधानसभेन येता हे कळून आयिल्लें आसा। विजय म्हाका दिसता कांय विचारपाची फोन करत ना तूं सरळ सुरू करपाक कारण हें पडटा ना हें म्हाका पटना कित्याक जे मिनिस्टर उलयल्यात 2 दिसा ताचेर दिसता की ते पयले धपक्याकूच एलबीडब्ल्यू जाल्या। एलबीडब्ल्यू इतल्या खातीर जावंक शकता कित्याक तांकां सुभाषान सांगला त्या भशेन जो मनीस जाय आशिल्लो तो तांचे बरोबर ना आनी तांकां दे फावंड द नीड फॉर हिम। ओवर डिपेंडन्स ऑन पर्रीकर इज ऑल्सो एक्सपोज्ड। म्हणून एक दिसता की शिकून मिनिस्टर जावपाची गरज ना। म्हाका दिसता त्या भशेन बीजेपीन दुसरे आमदार आसात जे मिनिस्टरां परस बेटर क्वॉलिफायड बरे भशेन उत्तरां दिवंक शकताले। मिनिस्टर आसात ते केलां पूण तांणी जें कितें तांणी दाखयलां ते सगळ्या लोकांनी पळयलां हाजेर कांय व्हडलो कॉमेंट दिवपाचो गरज ना। व्हेरी क्लियर दॅट दे वर क्लीन बोल्ड आनी पयले धपक्याच्यान तांची अवस्था सामकी वायट आशिल्ली आनी आज जें डिफरन्स दिसलां की 2 दीस तांकां राखपाक कोण नाशिल्लो आज सारकी तांची म्हळ्यार फूल तांचे खातीर फिल्डिंग करपा खातीर मनोहर पर्रीकार फुडें सरले आनी आज जे एलिना साल्दानान
आपले हे दाखयलां. शी हॅज प्रोवन दॅट शी इज अ गुड रीडर रेदर दॅन अ गुड लिडर. इट इज नॉट लाईक दॅट. इवन तुम्ही जशें म्हणटात न्ही, आमी केन्ना असो प्रश्नच आयलो ना की लिडरशीप फेल्युअर जाल्लें आसा अशें. आयज अलिनान पसून इतके कॉन्फिडन्सान सगळे लोकांनी पळयता न्ही, लायव्ह पळयता तेन्ना इतके कॉन्फिडन्सान तांणी उत्तरां दिल्या पळय न्ही, कितें तरी एक परफेक्शन आसा, कितें तरी वाचल्या म्हणून ताणें प्रिपरेशन केल्लें आसा म्हणूनच वाचलें आसा न्ही. आनी वाचले जाली जर जाय जाल्यार ताणें वाचले आसतलें, ती अमूक अमूक सेक्शन आसतली, अमूक अमूक डेट आसतल्यो, ताचे भायर ताणें बरी डिबेट केल्ली आसा प्रत्येक विशय. आनी हांव म्हणटा तेन्ना तुमी जेन्ना पळय ते सब क्वेश्चन्स ताका विचारतात तेन्ना ते सब क्वेश्चन्स सगळेच ते आन्सरां प्रिपेर करून आयले आसनात, पण तरी आसतना ताचो जबाब एक सेकंड मध्ये गॅप पडनासतना तंतोतंत असो मेळ्ळो आसा. म्हाका विचारपाक आशिल्लें विजय, बिकॉज यू वेर ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चन्स, मागीर तुवें क्वेश्चन्स व्यवस्थीत अशें म्हणून बरोवन हाडिल्ले, सो मदीं मदीं तुवें रेफर करतालो ते, आनी तूं क्वेश्चन विचारताले आनी इमिजिएटली शी वॉज आन्सरींग. तुमी भितरल्यान सेटिंग बी केल्लें? ना सेटिंग काय ना. तिजे उत्तरां जी आशिल्लीं, म्हजो क्वेश्चन एक आसतालो, तिचें उत्तर दुसऱ्यांच आसतालें. तिका जी नोट दिल्या ती वाचीत राविल्ली. मदीं रावताली, तूं क्वेश्चन विचारतालो मागीर परत मुखार कितें हांव वचताली. क्वेश्चन विचारलें ते आन्सर दिताले. हाजे पयलीं खूब काँग्रेसीन बी सामके ज्येश्ठ मिनिस्टर आशिल्ले, ते तशें कितेंय तूं विचार ते आन्सर कशेंय दिताले. रवी नायक करताले. म्हणजे ते भशेन आय थिंक इट इज तशें काय, पण विजय भवन तांकां कात्री पकडपा खातीर आनीकय खुबशे आमदारांक तयार केल्ले क्वेश्चन प्रिपेर केल्ले. पयला ते विजयाच्या स्टायलीन ते क्वेश्चनाचो अटॅक जातलो, हाजे वेल्यान कळटालें की विजयान भरपूर तयारी केल्ली, पूण तिणें किल्लो लढयलो. असो दिसता किल्लो लढयलो असो, कित्याक मागीर वाचून सोंपतकर मागीर मनोहर पर्रीकारा उबी रावची पडली. हय किल्लो. आणि मध्ये जर तुम्ही पहिले मदीं मनोहर पर्रीकर वॉज ट्रायंग टू इंटरफियर अँड शी वॉज नॉट इवन लुकिंग एट मनोहर पर्रीकर की ताका हेल्प करपाक. आय डोंट नीड युअर हेल्प. शी वॉज सेल्फ कॉन्फिडंट द वे शी हॅज स्टडीड द इश्यू अँड शी मनोहर पर्रीकर tried to tell her, and Mr. Parsekar also was trying to tell her that you don't have to read so much. Wait now. But she didn't take the cue. She had come there and she was a little nervous. But anyway, it was the first time. You can't hold it again. First question, I think she performed very well. Yeah, she's read well. But we didn't get the answer to the question. The question was, although the whole house, there was a consensus on it. Everybody wants to get rid of plastic. I don't think the Congress or the opposition or the ruling has anything to do pro-plastic. Everybody is anti-plastic. So, in spite of the consensus being there, she has not been successful in clearing our doubts as to the implementation of the anti-plastic drive. Whether this PET bottles and plastic. बट मागीर मनोहर पर्रीकार मध्ये इंटरफियर झाला, तो उलयला, ताणें गजाली सांगिल्ले ना, ताणें सांगल्या आनी ताणें आपल्याचे भशेन एक डेट दिल्ली आहा. तो ह्या दिसांनी फामाद जाला. डेटी दिवपाचे एक आमी सदांच लक्षांत दवरपाक जाय की तुम्ही जर जे सब क्वेश्चन विचारता ताका तुमकां बाय टायम फ्रेम आसतलो, हें आसतलो, हेंचे डिपार्टमेंटाक जोपर्यंत बसून सेट जायना न्ही, शी हॅड हार्डली टेकन खुबशी गजाली आसा तिका शिकपाक जाय पडटली, टायम फ्रेम करची पडटली. आनी ज्या वेळार अचानक तिका क्वेश्चन विचारतात की वॉट टायम फ्रेम यू वील डू दिस, she has rightly answered. So are you saying that सरकाराक परफॉर्म करपाक आनी इल्लो टायम लागतलो? सरकाराक परफॉर्म करपाक टायम ना. वी आर परफॉर्मिंग व्हेरी वेल. आमचे सगळे जे मिनिस्टर आसात जबाबदारीन करतात, अभ्यासपूर्ण उत्तरं दितात आनी सगळे टू द पॉइंट तांचे उत्तर असतात. कांय वेळार विरोधकांचे कितें असता की दे वॉन्ट अ स्टॅटिस्टिकल डेटा, दे वॉन्ट अ एनालिटीक डेटा अँड दॅट नोबडी कॅन फिक्स इट ऑन अ टंग. आनी विचारले तेन्ना तो नासता. तुम्ही जर पयलींच क्वेश्चन जर डिटेल घाले जर जाय जाल्यार इन्फॉर्मेशन येवपाक जाय. A minister, you should not expect that he will have all the knowledge of in-depth knowledge of किती झाला या 4 दिवसांनी किंवा या 6 महिन्यांनी खंयचे सिक्वेन्सान किती झाला. She did not know it unless you asked for it. There were some questions wherein I agree with Subhash that the ministers have been to the point. Like Deepak Devdekar was to the point in admitting that there was somebody above him who takes decisions. He has very clearly told on me Goa State Cooperative Bank की जे कितें जालें ते आपल्याक खबरूच ना आनी ते आपल्याक कॉन्फिडन्स घेनासतना कोणाक घेवनासतनाच हें जाल्ली गोश्ट आहा. इतले प्रामाणीकपणान तांणी जें दाखयलां ते तांकां खरें पहिले तुम्ही तातूंतल्यान कॉन्क्लुजन कितें काढा. इट इज अ कॉम्प्लिमेंट. इट इज नॉट अ कॉम्प्लिमेंट. लिसन, there is an inference to it that there is a super minister above the minister, although he is of cabinet rank. Our parliamentary democracy says that there is a minister of state and a deputy minister, but there is not somebody called a super minister. हांगा clearly एक super minister आसा की गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे इलेक्शन
एक मीटिंग लावप ती मागीर Tell कॅन्सल me one करप. thing that okay, I'm not going into Goa state cooperative thing, but you think that the assembly cannot run efficiently without the super minister, who is the chief minister? No, the assembly and the BJP has been accustomed to the help and to the patronizing attitude of the chief minister. He has been always there to help them. He is the doer of the party, and he is proactive. He is not the type. I also appreciate him on that he is proactive. He takes up for them, unlike in the Congress when the ministers were being slaughtered as like lambs. तांकां कांयच कोणूच आश्रय दिना आणि बीजेपी तांकां कातर. I don't believe this because if you look at the proceedings for last 2-3 days, if you look at the proceedings, की मिनिस्टर कितेंय फेल जालो, मिनिस्टराक उत्तर पसून दिवंक कळना जाल्यार फायनली ताका एक गॅरंटी I absolutely don't believe it. If you look at the proceedings of last 2 days when Manohar Parrikar was not in the house and कोणच डबंगल ना, it was a confidence and they have answered to the point. बरे आन्सर दिल्ले आसा, तातूंत प्रश्नच येना की कोणतरी सुपर मिनिस्टर जावंक आनी कोण येतला आनी तांकां गायड केलो. म्हाका तुम्ही दोघी जाण सांगात, काँग्रेसीच्या काळां भितर अशी परिस्थिती आशिल्ली दॅट एव्हरी मिनिस्टर वॉज थिंकिंग दॅट ही इज द चीफ मिनिस्टर. ओके, हाऊसाक एक चीफ मिनिस्टर अँड लीडर ऑफ द हाऊस लागताच आणि कॅबिनेटाकय लागता. बट तरीकय थंय आशिल्लें की एव्हरी मिनिस्टर वॉज कन्सिडरिंग दॅट ही इज द चीफ मिनिस्टर अँड समटायम चीफ मिनिस्टर वॉज कम्प्लिटली सायडलायन. अशी परिस्थिती आशिल्ली. हांगा अशी परिस्थिती आसा की देर इज अ चीफ मिनिस्टर हू इज एक्च्युअल लीडर ऑफ द हाऊस अँड ही कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ हिज कलिग्स एव्हरी टाइम वेन इट इज रिक्वायर्ड, विच इज बेटर. No, I think that he doesn't come to his risk. आज जर अलिनाचे आयले जाल्यार how many times he has interfered? He has not taken up her job. ताणें कित्याक आन्सर करपाक पूर्ण हें दिल्लें आसा. The leader always is there to rescue you, which is a better thing. That's what I'm asking. I don't think. No, I personally feel that. एक म्हाका म्हणल्यार हांव इंडिपेंडंट आमदार, म्हाका आवय ना बापूय ना इन द हाऊस, पूण बीजेपीक वन मॅन शो. क्लियरली इन द ट्रेजरी बेंचेस इट इज अ वन मॅन शो अँड दे आर हॅबिच्युएटेड टू इट. तांकां संवय पडल्या की तो आसतलो आनी तो तांकां राखतलो. तो कितें बरें केल्यार तांकां फायदो जातलो आणि वायट केल्यार तांकां ते बुजतले. What is wrong with that? देयर इज नथिंग रॉंग इन इट, बट दे हॅव नो चॉईस. वेदर राईट और रॉंग, they have no choice. Whether Subhash Pardesai likes it or not, he has to accept that one man show. So you're saying that No, it never happens like that. How can you say that it is one man show? He has never dictated me to do so and so. I do all म्हणजे जे कितें proceedings असते, कितें असतली debate असतली, that I prepare myself. Every MLA in BJP prepares himself. He has never guided us. He is not sitting. But if and he is not in Goa itself. If required, he is there as a guide. He is there as a guide, but he doesn't interfere. When you are really in a problem, if you do not know certain things, then only he appears on that. He never interferes in anybody's No, job. you're saying Francis D'Souza was bad for 2 days? Francis D'Souza held the fort for a person who has given an illegal order to demolish a cross. There are 5 or 6 MLAs in the BJP who are of No, that but faith. Manohar Parrikar No, no. तसोच उलयत आशिल्लो. मनोहर पर्रीकर आसल्यार शुअर ते डेप्युटी कलेक्टराक सस्पेंड करतालो. दाखोवपाकूच म्हाका दिसता हांव तरी जे भशेन ताणें यू टर्न केला एमओआयचेर, ते भशेन तो हांगा दाखोवपाकूच आपण सेक्युलर म्हणून ताची विकेट उडोवपाचो. फ्रांसीस डिसोजान आपलो थंय शेडो जो आहा ताजे फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जो जाणे ताका पुश करून इल्लीगल ऑर्डर्स हांव म्हणटा की इल्लीगल मोडपा लावप. एक इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आसा तें इल्लीगल मोडपा लावप, आनी क्रॉस करून हातूंत भितर कितें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. I like one thing. Means of course तागेलो परफॉर्मन्स कितलो बरो आशिल्लो कितलो वायट आशिल्लो is a matter of dispute because every time he was राम म्हणटालो दुसरी क्वेश्चन इज he was waiting for the officer to note to come, cheat to come, आनी मागीर वाचतालो. बट एक गजालीचेर ताणी विकेट उडयली ही भितरल्यान विजय तुवें मान्य करपाक जाय. वेर ही सेड द कंप्लेनंट इज अ ख्रिश्चन, द क्रॉस बांदला तोही ख्रिश्चन, एंड द मिनिस्टर whom you are replying is also Christian. And instigator is a Hindu. Very nice.